गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या युवा काँग्रेसीन मुरगांवच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिला। मंत्री मिलिंद नायकान आनी ताच्या भावान बेकायदेशीर दोंगर कापून बंगलो बांदला। हय, होच तो मंत्री मिलिंद नायकान बांदिल्लो बंगलो। काँग्रेसीचें म्हणणें आसा की मंत्री मिलिंद नायकान आनी ताच्या भावान हो बंगल्याचें बांदकाम करतना बेकायदेशीर रितीन दोंगर कापला। तशेंच ताका सरकारा कडल्यान मेळिल्ल्या जमनी परस चड सरकारी जमीन हो बंगलो बांदपा खातीर मंत्री मिलिंद नायकान आनी ताच्या भावान बळकायल्या। त्या खातीर सरकारी यंत्रणेन ताचो बंगलो कायदेशीर करचो न्ही। जे कोण ऑक्युपंट आसा तितक्यांचोय उल्लेख जावपाक जाय आशिल्लो। जर खंय खंय जाय पडटा तेंच्यो एनओसीज घेवपाक जाय आशिल्ल्यो। ह्यो सरकारान केल्ल्यो ना। जेन्ना सरकारी जमनीन जेन्ना क्लास 2 ऑक्युपंट तो फक्त ती ऑक्युपाय करूं शकता, तो ते रावूंक शकता, तो ते हिल कटिंग करूं शकना, तो ती डेव्हलप करूं शकना। अशें आसतना थंय आज ग्राउंड प्लस 2 थंय 9 मीटर जमीन कापणी दोंगर कापणी करून थंय आज 3 मजली थंय आज बंगलो उबो जाल्लो आसा आनी त्या बंगल्याक आज हांगा रेग्युलेशन मागता। जेन्ना 160 स्क्वेअर मीटर जेन्ना जमीन आसा तेजी 278 स्क्वेअर मीटर खंयची जाली। हेतून लँड सर्वे जे ऑफिसर्स आसा हेंच्यांनी प्लॅनान सर्वे प्लॅनान फेरफार केला। 160 स्क्वेअर मीटर जी एक्च्युअल जमीन आसा ती बी 5 जाणांच्या नांवार आसा, 6 जाणांच्या नांवार, ती 278 स्क्वेअर मीटर जाता आनी 278 स्क्वेअर मीटर जमनीन PDA प्लॅन पास करता, म्युनिसिपालिटी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता। सो हे सगळे ऑफिसर्स आनी जे ऑथॉरिटी जे इनवॉल्ड आसा हेंचेर आमी विजिलन्स डिपार्टमेंटान तशेंच एंटी करप्शन ब्युरोन आमी कंप्लेंट फायल केल्या 26 तारखेक आनी फुडल्या आठवड्यान आमी लोकायुक्ताक हेचेर कंप्लेंट फायल करपाची आसा। आनी हें आज जे आमी ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा, जेन्ना भंडारी गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसचे वतीन सगळे आमचे पदाधिकारी हांगा आसा, त्याच बरोबर मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान 500 लोकांनी सायन मारून हांगा ऑब्जेक्शन आपलें फायल केल्लें आसा। जे कितें आसा ताची चवकशी जातली आनी ताचेर सरकार कितें तो निर्णय घेतलो, अशें मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी आरोंदेकारान सांगलें। ताणें ऑब्जेक्शन दिला नॉट टू रेग्युलरायज दॅट एप्लिकेशन कितें आसा करस्पॉन्डन्स दॅट वील बी डिसायडेड बाय द गव्हर्मेंट। इट्स अ गव्हर्मेंट लँड। म्हाका फक्त प्रोसेस कितें आसा तो करपाचो आनी देन आय हॅव टू फॉरवर्ड इट टू द कलेक्टर and it will go to revenue department and government will decide whether to regularize or allow that encroachment or not.